ताच्या जिवितांत तो कितलो देवातान पयस आसलो. ह्या मागण्या रजार्थांत ताका कितेंच ताका मन नासलें. पूण जेन्ना तो हांगासर आयलो, कोणीय ताका म्हळें खंय देव कित्याक केवल दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मात्र आसा गे, खंय ना गे दुसऱ्या जाग्यार. तो म्हणालो तरी हांव आयलो पळया कितें हांगासर जाता गे म्हणून, कितें आसा गे म्हणून. हांगासर येवन देवाचें उतर आयकत आसतना ताका विशेश दैवीक अनुभव भोगलो. आनी तो म्हणटा सुवार्ता परगट केल्ल्या शिवाय भावार्थ कसो उजोवचो. भावार्थ आसल्यार थंयसर अजापां विजमीत जातात. सुवार्ता परगट जाल्यार थंयसर भावार्थ उजवाता. आनी देखून तो आतां म्हणटा दैवीक लोरेत्र मंदिरांत देवाचें उतर परगट जाता. आनी परगट जातना देव लोकां थंय भावार्थ उपजाता. भावार्थ उपजातना वरती अजापां विजमीत जातात. देव खंय आसा खंय ना म्हणलें गरजेचें न्ही. देव सगळ्यांनी आसा, पूण सुवार्ता परगट जायची. आनी सुवार्ता परगट करून देवान म्हाका आनी तुका वेंचलां. आमी साक्ष दिजय गेल्ले लागीं आमी क्रिस्ताचे म्हण वळखा जाय, लो जेवचें न्ही. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे. सांतिसेम त्रिंदादीक मान करून हो मागण्याचो वेळ आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. आमी एक गीत सांगाता मेळोन गावया. पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन खुरीस आमचे पाटलावदार आमी जेजूचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. घेवन खुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. पाटलावदार आमी जेजूचे. घेवन खुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे. भोवमंगळा सर्गींचे बापा, तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक, ताचे शिश्य जावंक, ताचे आपोस्तल जावंक हर एका क्रिस्तावांक तुवें आपोवणें दिलां. होय, समिया जेजूचे पाटलावदार जावन आसले आमी सुवार्ता परगट करीचे. आमीच समिया थंय दैवीक उजवाड आपणायचे. आमी उजवाडाचे आमी जायचे आनी तो उजवाड हेरांक मेळासे. आमी सुवार्ता परगट करीचे. आमच्याच घरांत, आमच्या शेसामार, आमच्या समुदायान, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या दियेसीसींत, आमच्या समाजेंत आमी क्रिस्ताक साक्ष जायचे. सर्गींच्या बापा, तुजी विशेश कृपा आमकां दी. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां दी. खरेपणी महिमेवंत जिवीत जिवन सगळ्यांक तुज्या दैवीक राज्याच्या त्या वर्त्या सर्गींच्या जेवणाक सगळ्यांक आपोवणें दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां. भोवमोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमकां सगळ्यांक दिव्यावाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करतां. ह्या वर्सा मिसांवां खातीर आमच्या पाप साहेबान फ्रांसिसान दिल्लो संदेश जावन आसा, वसा आनी सगळ्यांक दैवीक जेवणाक आपया. मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 2 वरांत 9व्या वळीर हे आमी वाचता. मॅथ्यू 22:9. सर्गीचें जेवण तयार जालां. वसा तुमी आनी सगळ्यांक दैवीक जेवणाक आपया. म्हणजे मोगाचें न्हू, देव एक जेवण तयार करता. तें जावन आसा सर्गीचें जेवण, सासणीक जिविताचें जेवण. आनी ह्या जेवणांत सक्कड ताच्या भुरग्यांनी वांटेली जाय म्हणून तो आशेता. देखून सगळ्यांक तो आपोवणें दिता. हें आपोवणें दिता आसतना म्हजे मुखांत्र तुजे मुखांत्र तें आपोवणें तो दिता. कित्याक आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आसा. तुमकां समियाचो पाटलावदार जावंक मन आसा गी? तुमी समियाचे पाटलावदार गी, तुमी समियाचे शिस गी, तुमी समियाचे आपोस्तल गी. मोगाचें हर एक क्रिस्तांव समियाचो पाटलावदार, समियाचो शिस, समियाचो आपोस्तल तो जावन आसा.
तर आमी वाचता थंयसर मार्काच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 40 आनी 3 वळीर जावन मार्क चॅप्टर 10 वर्स 35 ऑनवर्ड्स. जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीं आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करीसय. जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीं आयले. मोगाचे न्हू, म्हणजे जेजूचो पाटलाव तांणी केलो. कित्याक तांणी पाटलाव केलो? मोगाचे न्हू, हांवें आयकलां मालगड्यांनी सांगचें, कोंकणो लाभ नासतना व्हळांत उदकांत वचना खंय. म्हळ्यार उदकांत तो उपेता म्हळ्यार त्या तळ्यांत त्या न्हंयत आवरो आसा जाल्यार व्हड एक रिस्क काण घेवन जिवाचो आपाय घेवन तो वेता. तर त्या व्हळांत एक नाल्ल हुप्योन आयला, त्या व्हळांत कितें तरी आस्त बदीक आसा देखून तो वेता. आमी सोम्याचो पाटलाव करता आसतना आमचे थंय ह्या फायद्याची एक आशा आसूंक साध्य आसा. जुआंव थंय आनी जाकोबा थंय तसली आशा आसली देखून सोम्याचो पाटलाव करून सोम्या लागीं ते विचारतात, तुज्या लागीं एक संगत विचारची आसा. तक्षण जेसू म्हणटा, कितें तुमकां जाय विचारा. इतल्यार ते म्हणटात, आमचे पैकी एकल्याक आमी बाबाव, एकल्या तुज्या उजव्याक, एकल्या तुज्या दाव्याक बसय. म्हणजे सोम्याचो पाटलाव केल्या वरी आमकां कितें लाभ आसा हें चिंतप आमकां पयलीं येता. म्हाका कितें फायदो आसा? म्हाका न्हू जायते जाण रेतीर येता, दैवीकुल रेती मंदिराक, ह्या दुसऱ्या रेतीर मंदिराच्या जाग्यार. कित्याक आमी येता आसतना खंडी जावन फायदो आमी आशेन येता. एक बरें काम मेळा जाय, कामाच्या जाग्यार सांबाळ उणें आसा, सांबाळ सोडा जाय, प्रमोशन मेळा जाय, परगांव वचूंक येवजन घालां तें वचोंक साध्य जाय, विजा वेळार जाय, IELTS OET एग्जाम पास जाय, विजा इंटरव्यू पास जाय, आनी उपरांत परगांव गेल्या उपरांत थंयसर बरें काम मेळा जाय आनी थंयसर पर्मनंट विजा मेळा जाय. हांगा गांवांत आसतनाय जर तर एक बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS करूंक, BSc नर्सींग करूंक, या इंजिनियरींग करूंक, या दुसरें बरें शिकोवंक, लॉ जावं दी, या वकिलात जावं दी, विविध शिकप शिकयची जाल्यार बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळा जाय. प्रवेश मेळच्या खातीर आनी एग्जामांत पास जावच्या खातीर, खली पिडा आसल्या ती गूण जावच्या खातीर, मरणांत ती पिडेंतले देवान निवारच्या खातीर, या एक बरी सैरीक जावच्या खातीर, या सैरीक जाल्या उपरांत काजर बऱ्या तरान जावच्या खातीर, पयशांची अडचणी आसल्या देवान ती पयशांची अडचणी पयस करच्या खातीर, आनी काज जाल्या उपरांत भुरग्यांचे देणे जायचे, भुरग्यांचे देणे वेळार मेळच्या खातीर, जागो नावार जावच्या खातीर, त्या जाग्यार बरें उदक आसच्या खातीर, बरें बेळें जावच्या खातीर, कितले आसात मोगाचे आमच्या काळजाचे अत्रेक. ती पट्टी भोव लांब आसा. वय कश्टा संकश्टांतले देवान निवारच्या खातीर आमी देवा लागीं येता. ह्या समया जेजूस आमी पाटलाव करता. देखून आमी सोम्याचो पाटलाव करतना, सोम्याचो पाटलावदार जाता आसतना, शीत जाता आसतना, आपोस्तल जाता आसतना आमी आमचो फायदो पळयता. वी सी सम प्रॉफीट इन दॅट. जाकोबान आनी जुआंवनी तांचो फायदो पळयल्यांत कांय सूख ना. आमच्या बरींच ते रक्ता मासाचे, पूण सोम्यान तांकां सौकास आपणाचो फायदो पळोवच्या बदलाक नीज जावन मिसांव करचें म्हळ्यार कितें, न्ही जावन एक क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार कितें हें तांकां समजयलें. तर मोगाचें न्हू, आज आमी नियाळ करया. सोम्याचो पाटलावदार जावच्यांत विविध हंत आसात आनी आमी उंच शिखराक पावूंक जाय आनी तांत वाडावळ जोडीची. पयलें हंत जावन आसा फायद्या खातीर. पळय, सोम्यातान म्हाका विशेश बरो अनुभव जाय आनी हांवें मागले मेळा जाय म्हणून आमी सोम्याचो पाटलाव करचो. तर दुसऱ्या हंतार पावता आसतना आमी सोम्याचो पाटलाव करचो. सोमी कितें जावन आसा, वॉट जिजस क्रायस्ट इज, वॉट गॉड इज, देखून आमी सोम्याचो पाटलाव करचो. सोमी जेजू कितें जावन आसा, तो सांतिदादीचो दुसरो जण जावन आसा. तो जावन आसा एकलोच सोडवणदार, सर्गी संवसारी आनी पाताळी. दुसऱ्या खंयच्याच नांवान आमकां सोडवण ना, बगार सोम्या जेजूच्या नांवान मात्र. देखून हर एका जिबेन परगटी जाय जेजू जावन आसा सोमी. तर आमी सोम्याचो पाटलाव करचो, तो कितें जावन आसा देखून आमी सोम्याक अर्घ आनी होगलाप दिवची, सोम्याचें आराधन करचें, देवाचें आराधन करचें. हें दुसरें हंत जावन आसा. पूण त्याच हंतार रावल्यार आमी महिमे बरीत जिवीत जियेना. महिमे बरीत क्रिस्तांव आमी जायचे जाल्यार आमी सोम्याचो पाटलाव करी जाय, सोम्याचो मोग करी जाय आनी सोम्यान सांगल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. सगळ्या म्हज्या काळजान, मनान, आत्म्यान, सत्तेन हांवें देवाचो मोग करी जाय आनी
हांवें देवा मोग केल्ल्या बरी, हांवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी, म्हज्या पेल्या सय भाव भयणी सो हांवें मोग करीचे. हें तिसरें हंत, ही तिसरी माळी. तर आमच्या पाटलाव करच्या हातूं चवथ्या माळयेकी आमी सोडासी. थंयसर आमी सोम्याचो पाटलाव करता आसतना आमी आमकांच सोम्याक संपूर्ण तरां समर्पण दिवचें. आनी सोमी आमचे तावन कितें आशेता तें सगळें करूंक आमी तयार जायचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोमी आमचे तावन कितें आशेता तें सगळें करूंक आमी तयार जायचें. अशें आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत 4 हंत आसात. हे 4 हंत, ह्या 4 ती माळयो आमी चडल्यार चड आनी चड सोम्याक महिमे बरीत आमी करता. आमी महिमे बरीत जिणी आमी जियेता. देखून जाकोब आनी जुआंव फायद्या खातीर सोम्याचो पाटलाव करता आसतना सोमी जेजू तांकां आध्यात्मीक वाडावळ दिवच्या खातीर तांच्या मुखार तो 4 इमेजस दवरता. इंग्लिशान इमेजस म्हळ्यार कोंकणीन ट्रान्सलेशन करतना प्रतिरुपां या एक तस्वीर म्हणल्यार बरी. जेजूचो पाटलावदार जावचें म्हळ्यार कितें? जेजू समजयता. पयलें तांच्या मुखार तो दवरता खुरीस. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाचो खुरीस आपल्या खांद्यार उखलून धरून दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. दुसरें, सोमी जेजू तांच्या मुखार दवरता एक तस्वीर, एक पिंतूर काल्सीचें, कश्टांची काल्स. ही कश्टांची काल्स तुमी पियोंक तयार आसात की? तो जाकोबाक आनी जुआंवक विचारता, म्हाका विचारता, तुका विचारता. तिसरें, सोमी जेजू आपल्या आपोस्तला मुखार एका भुरग्याक दवरता आनी तो म्हणटा थंयसर लुकाच्या वांजेलांत 9व्या वस्त्रांत 40 आनी 8 वळीर, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हणजे आमी देवाच्या राज्यांत प्रवेश जायचे जाल्यार, जेजूचो पाटलावदार जायचे जाल्यार आमी एका ल्हान भुरग्या बरी जायचे. एक ल्हान भुरगो कसो आसता? तो भुरगो हातुरायेन बरयल्लो आसता, नवे नवे संगती शिकोवंक तयार आसा. सुरवेर आ आ इ ई ए बी सी डी रायम्स शिकता, कांतारां गावंक शिकता आनी उपरांत उलोवंक शिकता, सायन्स शिकता, सोशल स्टडीज तो शिकता, इंग्लीश, हिंदी, कन्नडा ह्या विविध भासो, फ्रेंच या जर्मन विविध भासो सहित तो शिकोवंक तयार आसा. नवे नवे संगती शिकोवंक तयार आसा. आनी एक भुरगो नेणतो आसता. देवाच्या राज्यांत प्रवेश जातना आमी हे नेणते जायचे. देवाच्या राज्या विशयान चड आनी चड जाणा जावंक आमी आतुरायन आसाचे. मात न्ही, एक भुरगो वडिलांचेर आधारून आसता. आमी देवाचेरच आधारून जियेल्ल्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत आमी मिसांव करता. आनी चवथें एक तस्वीर, एक पिंतूर, एक प्रतिरूप देवान आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें. तें जावन आसा सेवाकाचें. जसो एक सेवाक सेवा करता त्या थरान आमी सेवा करीचें. मार्काचो वांजेल आवसवर 10 वळ 40 आनी 3. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 43. जो कोण पयलो जावंक आशेता ताणें सेवाक वा साकर जायचें. तर आमी आमच्या जिवितांत सोम्याचो एक बरो कर्ण पाटलाव करीचे जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरून काडयेचें. त्या कश्टांची काल्स आमी पियेचें. एका भुरग्या बरी आमी जायचीं. आमी देवाच्या राज्यांत एक साकोर सेवाक जावन आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांची सेवा करीची, आमच्या सेसामार्च्यांची सेवा करीची, वाड्यांत समुदायांत सेवा करीची, फिरगजेंत आनी देशीचें सगळ्या संवसारांत आमी सेवा करीची. देखून आमचो पाप साहेब म्हणटा, आमी दुबळ्या धाकट्या मदें वचून उंडो म्हण तांकां खावयचें. तो खाणा जेवणाचो उंडो आमी मोडीचें. दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी आमी पावचें. देखून आमचे मिशनरी शुभ वर्तमान प्रकट करतले सगळ्या संवसारार आसात. ह्या स्विडीन तरी 5753 यासाक आसात. 5753 SVD यासाक ब्रदर्स आमचे रिलिजियस सगळ्या संवसारान विशेश जावन आफ्रिकाच्या भोव दुर्बळ्या गांवांत खावंक जेवंक ना, न्हेसोंक भांगरूंक नातल्या तसल्या गांवांत वचून तांचे सांगता. तेय बुकेतात, तेय तान येतात, पूण त्या दुर्बळ्या धाकट्यांक खावंक दिवंक, तांकां पियोंक दिवंक, तांकां न्हेसोंक भांगरून दिवंक, तांकां एक घर करून दिवंक, तांची अभिवृद्धी करूंक सामाजीक सेवा थंयसर करतात. तांकां पिडेस्तांक तांची चिकित्सा घेवच्या खातीर बरें आस्पत्री थंयसर प्रारंभ करतात. सांगातास उपरांत तांकां सवकास थंयसर एक कॉपेल बांदून, एक इगर्ज बांदून तांची आध्यात्मीक गरजोय तीरशितात. म्हणजे ही गरजेंत कॉपेलांत समया जेजू क्रिस्ताची कुडीश ती तो उंडो मोडचो. दुबळ्या सांगता खाणा जेवणाचो उंडो मोडचो आनी ही गरजेंत येवकरिस्तचो उंडो मोडचो.
हें जावन आसा आमच्या जिविताचें मिसांव तें जावन आसा. आनी हें मिसांव करूंक समी आमकां आपयता. देखून आमच्या जिवितांत खुरीस केदाळे आमच्या दोळ्या मुखार दवरिसी. खुरीस म्हणटा आसतना म्हज्या नियाळाक येवचें, तुमकांय तें गरजेक पडटा तुमच्या मागण्या वेळार. खुरीस CROSS इंग्लिशान म्हणटा. सी म्हळ्यार क्रायस्ट, सी म्हळ्यार क्रिस्त. आमकां क्रिस्त सर्वस्व जाय. सांब पावल आमकां म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 1 वसनांत 20 आनी 1 म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. आमी मिसांव केदाळा प्रगट करता जेन्ना म्हज्या तुज्या जिवितांत आमकां क्रिस्त सर्वस्व जाता. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय, ताचे पुनर्जिवंतपणाची पदवी आपणाय जाय. तर हांव जर तर समिया जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत हांव वांटेली जावन मरणा पर्यंत ताच्या सांगात हांव एक जालो जाल्यार हांव ताच्या सांगाता पुनर्जिवंती जातलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून सांब पावल त्याच फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 3 वसरांत 8व्या वळीर तावन 11वी वळ पर्यंत उलयता आसतना तो म्हणटा क्रिस्ताक वळखोवचे त्या एका वर्त्या फायद्याक सरी गेल्यार ह्या संवसारांतल्यो सगळ्यो वस्तू हांव खैर म्हण लेखता. देखून हांवें पळोवचें थोडे जाण कितल्या उदार मनान ह्या मिसांवा खातीर दान करतात. हर एका फिरगजेनी थंयसर मिसांव आयताराच्या दिसा हे लांब घालतात वस्तू. हे केवल एक 50 रुपयांची वस्तू जाल्यार 5,000 विकून वता. आनी खंयची एक वस्तू 5,000ची जाल्यार ती 5 लाखां विकून वता. कित्याक आमी जाणा आमच्याच भारत देशांत, उत्तर प्रदेशांत जावं दी, मध्य प्रदेशांत जावं दी, आमचे भाद्रा सेवा करतात. ओरिसांत जावं दी, हांव गेलां ओरिसाच्या एका हळडे गेल्ल्या वेळार आमकां थंयसर जेवण वाडलें दुबळ्यांनी. जेवण वाडटा आसतना तें इल्लें होळडुवें जाल्लें. हांवें चिंतलें होळडुवें जेवण कितें, तातूंत कितें हळद घालतात कोण ना म्हण हांवें चिंतलें. पूण उपरांत त्या दुर्बळ्या लोकां सांगता उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें ह्यो इतलो दुर्बळो लोकी हो ग्रेस्तांच्या व्हड गाद्यांत काम करूं येता. काम करून जाल्या उपरांत तांकां मेळचें सांबाळ भोव उणें. हांव गेल्ल्या वेळार केवल 10 रुपये तांकां मेळटले आनी तांकां खावंक जेवंक सयत दिनातलें. देखून ही दुर्बळीं कितें करतलीं, तांची गोरवां, ग्रेस्तांची गोरवां गाद्यांत भात लिवोवन जाल्या उपरांत ह्या गोव लुवोवन जाल्या उपरांत गोवांचे ते पेंडयो आनी भाताचे पेंडयो आनी व्हरून गेल्या उपरांत थंयसर इल्ले कोणश्यो पडटात. त्यो कोणश्यो सयत हांकां विसरूंक सोडिनात. पूण ती तांची गोरवां जानवरां ती खातात. खावन जाल्या उपरांत ती कुड्यार गेल्ल्या वेळार ही दुर्बळी तांकां सरयता आसतना तें शेण घालतात. हें शेण विंचून ही कितें करतात, घरा हाड नेतात. हें गोरवांचें शेण देखून ताका व्हरून सोडटात ही ग्रेस्त मनशां. तें शेण व्हरून ही उदकांत भिजयतात आनी उदकांत भिजोवन कालयता आसतना शेण तें भात गी, त्यो गोव गी पोंदा उरता. तो गोव म्हणजे गोरवांनी खावन तो जिरयला देखून तो हळडुवो जाला. तसलो गोव, तसलें भात, तांतलो तांदूळ करून पाप दुर्बळीं खातात, जेवतात. कितली कश्ट तांकां, कितली भूक तान ती सोंसतात. तांच्या मदें आमची येसुडीची याजाक मिसांव वावर करतात. आनी त्या मिसांव वावरा खातीर आमच्याच गांवांत दान दितलीं थोडीं जाणां भोव दुर्बळीं तांच्या घरांत आसल्ल्यांतलें इतलें उरोवन सगळ्यांच्या घरांत हांवें पळयलां एक मिसांवाचो करंडो दवरून त्या करण्यांत खंय मार्केटींत हांव येता आसतना 50 पयशे उरले, 1 रुपया उरलो, 5 रुपया उरले, तांदूळ घाल. दुर्बळ्यांनी दिल्लें तें दान. देखून क्रिस्त तांकां वर्त्या म्हत्वाचो जाता. CR ताच्या उपरांत R म्हळ्यार रिलिजियस. म्हाका तेन्ना खुरीस म्हणटा आसतना आमच्या दोळ्या मुखार येता उबो खांबो आनी आड खांबो. उबो खांबो आमचो मोग देवाचो क्रिस्त थंय आमचे एकवटाचो गुर्त आनी आड खांबो देवाच्या मोगान बरोवन एकामेकाची आमी सेवा करीची. म्हणजे आमच्या रिलिजियस जिवितांत आमी रिलिजियस म्हणटा आसतना हर एक क्रिस्तांव एक रिलिजियस आमी समर्थीत आसा. आमचो भावार्थ म्हणलो आसा आमी खातलो क्रिस्तांव. आमी जियेतना देवाचे 10 उपादेश आमी पाळी जाय म्हणून हो खुरीस आमकां उलो दिता. त्या 10 उपादेशांत पयले 3 उपादेश म्हजो मोग देवा थंय कसो हांवें दाखयचो. एका निजा देवाक मान दी जाय, देवाचें नांव व्यर्थ काडून नजो, आयतार संत भाग्यवंतपणी सांबाळी जाय. कशें हांवें एकामेकाचो मोग करी जाय, आवय बापायक हांवें मान दी जाय. हांवें केदींच जिवेशी मारूं नजो, कोणायकी दुखोवं नजो. हांवें व्यभिचार अनिश्कळपण फसलेपण आधारूं नजो. हांवें सोरूं नजो, हांवें फटसाक सांगूं नजो. हांवें पेल्याची वस्त आशे नजो, ह्या पेल्याच्या स्त्रियेक आशे नजो. अशें ते 7 उपादेश म्हजो संबंद म्हज्या भाव भयणी लागीं कसो आसा जाय गी म्हणून आमकां खुरीस स्पश्ट करता. तिसरें जावन आसा ओ म्हळ्यार ओबिडियन्स. ओबिडियन्स म्हळ्यार विधेयपण, खालतेपण. आमी देवाक खालतें जाल्ल्या वेळार देवच आमकां धाडटा, वसा संवसाराच्या पंथान पंथ आनी सुवार्ता प्रगट करा. वसा
त्या दैवीक जेवणाक सगळ्यांक आपोवन हाडा. पयलें मोगाचें न्हू देवाचें दैवीक जेवण हांवें जेवी जाय तुवें जेवी जाय म्हळ्यार तो येवकरिस्त आमी सेवी जाय, समयाती आमी एक जाय जाय आनी हेरांनी तसलो अनुभव जोडी जाय म्हणून मोगाचें म्हज्या तुज्या काळजांत आसा जाय एक वर्तो एक अत्रेक. आनी ताज्या उपरांत आसा येस म्हळ्यार सफरिंग म्हळ्यार कस सोंसचें. मिसांव करीत जाल्यार कस सोंसी जायच मोगाचें ना. हांव आंध्र प्रदेशाक गेल्लो, थंय मिसांव गांवांत हांव रावलां. एका फिरगजींत रावल्ल्या वेळार म्हाका 9 हळ्ळे आसली, 1 2 3 न्ही 9 हळ्ळ्यो. 9 हळ्ळेक हांवें वचोचें. एका कुशीन सुर्यापेटा दिशेन एक हांवें 30 किलोमिटर गेल्यार चेरियाला म्हणल्यार गांवाक पडलाक हांवें 40 किलोमिटर वचोचें. तुमी चिंता 40 आनी 30 म्हळ्यार कितें, एका पंथांतल्यान आनी एका पंथाक 70 किलोमिटर. तितले व्हड म्हजी फिरगत. सदांय हांव मिसा गेल्यार 9 दीस म्हळ्यार हर एका हप्त्यांत हर एका गांवाक वचोंक जायना. कित्याक सगळो वेळ ती काम करनासता. सकाळीं बेगीन 5 वरां उठोन ती गाद्या गेल्यार तांणी येवचें सांजेर 5-6 वरां. देखून हांवें सांजे 6 वरार पयलें गेल्यार थंयसर इगत दिवसून हांवें घांट मारल्यार उपरांत हळ्ळेच्या लोकांनी सवकास येवचें कपेलाक. तांणी आयल्या उपरांत येता आसतना पयलें घरा वचोचें, तांणी न्हांयचें आनी उजो घालून तांणी ताज्या रान्नीर तांचें जेवण तयार करूंक तांणी तयार उदक खून करचें आनी ताज्या उपरांत न्हांवन इगर्जी येवन पयलें कुमसार जायचें. उपरांत मिसूर जातना 7 की 8 जातात आनी मीस जातना 9 जाता. 9 जाल्या उपरांत तांणी दिल्लें जेवण कितें की हळ्ळेचें जेवण जेवन उपरांत हांवें पाटी येजय. हांव पाटी येता आसतना थोडे फावटी 11 वरां जातलीं. ते बायकार वता आसतना कितले फावटी म्हजे बायक पाड जालां. बायक लोटून हांव पाटी आयलां आनी थोडे फावटी बायक व्हरूंक जागो जायना. पावस चड येत जाल्यार न्हय येता. उपरांत चलोनूच हांव आयलां. त्या बैलांच्या गाडयेर बसोनूय आयलां. थोडे फावटी कोणाच्या सायकलार बसोन 20 किलोमिटर सायकलार वयचें म्हळ्यार तितले सुलाबायचें गेलां. मिसांव म्हळ्यार कश्ट सफरिंग्स. पूण मोगाच्यान तांतू आसा संतोश. ह्या म्हयन्यांत आमकां कितले सांता सांतिणीचें कितले अपुर्बेची देख आसा. ह्या म्हयनो सुरू केल्लो आसा आमी सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फुलांती. ताणें तिच्या जिवितांत ल्हानपणांत कितले कस आसले. केवाजीच्या पिडेन ती कस जाली. 26 वर्सांचें ल्हान प्रायर ती मरण पावली. मिसांवाची राणी मिसांवाची पात्रोन म्हूण ती नांव हाडली. तिणें पळया मिसांवा खातीर आपणाकच समर्पण दिलें. आमी त्या 4 तारखेर सान फ्रांसीस आसीसचे उडास आमी गेलो. ताणें ताजे कितले कस आसले. ताच्या आवय बापायची ग्रेस्काय सगळी सोडून विणगो जावन तो गेलो आनी त्या हिवांत आकोडलो पांयांक शू नासतना तो त्या हिवाक सरलो आनी ताणें मिसांव वावर केलो. 5 तारखेर ऑक्टोबराच्या आमी उडास काडलो. सेंट मारिया फाउस्टिना कोवाल्स्की दैवीक हाकुतीचें एक वर्तें देणें देवातावन तिणें आमकां देवा दिल्लें. तिणें आमकां दिल्लें जावन आसा. तिणें कितले तिच्या जिवितांत कस आसले. ह्या म्हयन्यांत आमी उडास काडलो आविलाची सांत तेरेस त्या 15 तारखेर आनी सान लुकाचे विशयांत आमी नियाळ केलो. ह्या म्हयन्यांत आमी नियाळ करता सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक. तो कितलो कस आसता आनी सुरविल्या मार्तिरा पैकी तो एकलो जावन आसा. ताणें तें सांगिल्लें जावन आसा कशें गोवाचो कण त्या गोव दोळच्या त्या घाण्या भितर वचोन तो पिठो जाल्ल्या शिवाय गोव पिठो जायना. ह्या गोवांचो एक आमकां भाकरी मेळना, एक उंडो आमकां मेळना की त्याच रितीन क्रिस्तांवांनी कश्टांच्या त्या दांत्यांतल्यान त्या ह्या प्रेस मिल इन द मिल unless the wheat get crushed it cannot become a bread. आमी आमच्या कश्टांतल्यान पाशार जाल्यार मात्र मिसांव आमकां करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. त्या क्रॉस म्हणल्यार शब्दांत आनी एक येस आसा तें जावन आसा सॅल्वेशन म्हणजे साल्वासांव मेळाचें जाल्यार क्रिस्त थंय एकवटा जाय. आर म्हळ्यार देवाचे 10 उपादेस आमी पाळी जाय आनी आमचे समर्थीचे उपादेस आमी बरेकन पाळी जाय. ओ म्हळ्यार आमी ओबिडियन्स घालते जाय. आमकां रिलिजियसांक तरी आमच्या वडिलांक प्रोविन्शियलाक खालते जायचें सांगिल्ल्या जाग्याक आमकां वचचें. म्हाका आंध्रा वेताना आदल्या दिसा सांगिल्लें. वेता आसतना हांवें ट्रेनारच तो तेलुगू इन 30 days म्हणलो बूक वाचून तेलुगूची ती अक्षरां आनी उपरांत शब्द शिकून हांव थंयसर गेल्लो. पयल्या दिसाच म्हाका 200 भुरग्यांक इनचार्ज म्हाका केलो. सगळें वरस त्या भुरग्यांक सांगता म्हाका तेलुगू भास गोत्त नासल्यार तांचे थंय शिकोवन तांचे मदें रावन तांकां ट्युशन दिवन तांकां इस्कल शिकोवन तांचे गरजो तिरसून म्हाका मिसांव वावर करचें पडलें. तें जावन आसा सफरिंग्स. वय आमच्या जिवितांचे कश्ट संकश्ट आनी तेन्ना आमकां नीज साल्वासांव आमच्या जिवितांत मेळटा. असले कश्ट आसतना मोगाचें न्हू आमी चिंता हांव थोडे फावटी कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्ट आयले आमी समजना. देखून इजाया प्रवाच्या बुकांत 50 आनी 3 अवसरांत थंयसर 10व्या आनी 11व्या वळीर आमी वाचता. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 10 and 11 कश्टा दग्ध आनी ताका चिरडूंक सर्वेस्परान खुशी वेली. आनी उपरांत 11व्या वळीर आमी वाचता वर्स 11 हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. वय मोगाचें न्हू
पयलींच्या त्या मिशनरींनी शुभवार्ता परगटकारांनी येवन आमच्या गांवांत सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं आज क्रिस्तचो उजवाड आमी पळोवन आसा. देखून ह्या डिसेंबराच्या 3 तारखेर सांत फ्रांसीस सावेराचें फेस्त करता आसतना सगळ्या संवसाराचो लोक थंयसर गोंयांत येतलो. सांत फ्रांसीस सावेराची कूड ह्या फावटी उक्ती दवरतली. म्हाका दिसता नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर तावनूच थंयसर वचून सांत फ्रांसीस सावेराची कूड पळयता आसतना म्हाका आमकां उडास येजय. 500 वर्सां पयलें सांत फ्रांसीस सावेरान केदो व्हडलो त्याग सॅक्रिफीस केलो. स्पेनान जल्मलो आनी उपरांत फ्रांसाक आयलो. थंयसर तो व्हडलो ग्रेस जावंक आशिल्लो, बरें शिकनासलो. सांत इग्नेशियस लॉयलान ताका एक सवाल केलें, जर तर सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मा होगडायलो जाल्यार तुका कितें फायदो? लुकाचो वांजेल 9:20 आनी 5 लूक 9:25 हें देवाचें उतर ताका सगळें बदलूंक लागता. मिसांवा खातीर आपणाकच तो समर्पण दिता. आपल्या घरा सयत वचनासतना केवल एक पवित्र पुस्तक आनी एक कुरीस आनी आपणाचो लोभ काण घेवन तक्षण तो पोर्चुगला वता. थंय तावन आमच्या भारत देशाक 13 म्हयन्यांचें पॉयंट जाता. 1 वर्साचें की चड 1 म्हयनो ताणें पॉयंट केलें. आफ्रिकाच्या त्या कॉन्टिनेंटाक दर्यांतल्यान भोवाडो खाण येवन गोंयांत तो पावलो. एक फावटी तो पावलो, तो फाटीं गेलो ना. ताचे बदलाक खळमीतनातलो वावर करून सगळ्या गोंयांत असल्या आमच्या पुर्वजांक ताणें भावार्थाचो उजवाड दिलो. ताच्या उपरांत तो केरळा गेलो, ताचे उपरांत तामिळनाडू गेलो. जापानाच्या वाटेर कितलेशा देशांनी कितलेशा त्या कुद्रार ताणें सुवार्ता परगट केली. खळमीतनातलो वावर ताणें 12 वर्सां केल्लो. देखून तो मरता आसतना ताची कूड कुसोंक ना, आजून ती कुसोंक ना. आज आमकां एक वर्ती देख जावन आसा. वय सर्वेस्पर देवान ताका कश्टा दगदांनी चिरडूंक कुशी वेली, पूण वळवळेस असल्या उपरांत आज ताणें उजवाड पळयला. म्हणजे सरकार तो कितलो महिमेभरीत जाला. आमच्या मदें तो एक महिमेभरीत आदर्श आनी देख तो जावन आसा. देखून आमकां कसं आयल्या वेळा आमी भिवंचे नाका. मोगाचें न्हू. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 4 म्हणटा, Hebrews chapter 4:4. कित्याक आमकां आसा तो श्रेश्ठ याजक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. याजक म्हळ्यार मध्यवर्ती, मध्यस्थ. आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करचो, आमकां देवा लागीं व्हरून पावोवचो. मध्यवर्ती स्वामी जेजू क्रिस्त तोच ह्या संवसारांत कश्ट ताणें सोंसल्यात. देखून ताका आमचे कश्ट बरे करून समजतात. मोगाचें न्हू. देखून स्वामी जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्ल्या वेळा आमचें जिवीतच संपूर्ण तरान बदलता. हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत ह्याच दिसांनी एकल्यान बरी साक्ष दिली. मागोंडीचो आमचो भाव क्लेमेंट म्हणलो आयलो. तो म्हणटा ताच्या जिवितांत तो कितलो देवातान पयस आसलो. ह्या मागणे रजार्तांत ताका कितेंच ताका मन नातलें. पूण जेन्ना तो हांगासर आयलो, कोणेंय ताका म्हळें खंय देव कित्याक केवल दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मात्र आसा गे, खंय ना गे दुसऱ्या जाग्यार. तो म्हणालो तरी हांव आयलो पळया कितें हांगासर जाता गे म्हणून, कितें आसा गे म्हणून. हांगासर येवन देवाचें उतर आयकत आसतना ताका विशेश दैवीक अनुभव भोगलो. आनी तो म्हणटा सुवार्ता परगट केल्ल्या शिवाय भावार्थ कसो उजोवचो. भावार्थ आसल्यार थंयसर अजापां विजमीत जातात. सुवार्ता परगट जाल्यार थंयसर भावार्थ उजवाता. आनी देखून तो आतां म्हणटा दैवीक लोरेत्र मंदिरांत देवाचें उतर परगट जाता. आनी परगट जातना देव लोकां थंय भावार्थ उपजाता. भावार्थ उपजातना वर्ती अजापां विजमीत जातात. देव खंय आसा खंय ना म्हणलें गरजेचें न्ही. देव सगळ्यांनी आसा, पूण सुवार्ता परगट जायची. आनी सुवार्ता परगट करून देवान म्हाका आनी तुका वेंचलां. आमी साक्ष दिजय गेल्ले लागीं आमी क्रिस्ताचे म्हण वळखा जाय. लोजेवचें न्ही. आमी व्हडल्यान भोबमान सांगची गरज ना. कोणी आमच्या लागीं उलयतल्याक आमी स्पश्टरान सांगची की आमी क्रिस्तांव. म्हाका क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा. क्रिस्ताच्या जेवणांत हांव वांटेली जावन आसा. तांकां जाय म्हळ्यार तांणी मन वेल्या तांकां आमी सांगीत चडतीक ना जाल्यार मोगाचें न्हू. पूण आमी आमचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जिवन आमी तांकां एक आदर्श जावयेत. आनी हो भाव एक फावटी तो दैवीक अनुभवांत आयलो. पयलेंचें जिवीतच ताचें बदललें. ताचे उपरांत कितलेशा जाणांक ताणें दैवीक लोरेत्र मंदिराक हाडला म्हणून ना. आनी कितलेशा जाणांक पिडेस्त जाल्ल्या वेळार, कश्टांत आसल्या वेळार, समस्यांत आसल्या वेळार हांगासर आपूण हांगासर रेतर केल्ल्या वेळार तांच्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां जाल्यात म्हणून ना. एक भयणी ह्याच दिसांनी उद्यावार्तां आयली. ती साक्ष दिता तिजें भांगार भायर पडलें. आनी भांगार भायर पडल्यावर ती पिसांतूर जाल्लें आसलेलें भांगार दुर्बळी ती. आनी तेंच आतां चोरी जालें. कितें करचें ती दैवीक लोरेत्र मंदिराक उलो करता. मागोंक ताचे खातीर हांगासर विनवणेचे सांदे दीस आनी रात मागता आसतना देवान एक वर्तें अजाप आनी विजमीत करून तांकां भांगार कोणें चोरला म्हूण कळीत जालें. आनी तें तांणी पुलिसांक सांगल्या वेळार तुमी जाणात पुलीस बेगीन काम करनात आनी केल्यार तांकां तांचे अधिकृत थरांचे ताचे प्रोसेस आसात. आनी सवकास मेळोंक तें भांगार मेळोन तांकां लगभग 3 म्हयन्यांत 6 म्हयने लागले. पूण अकरेक परतून हांगासर विनवणी घाल्ल्या द्वारे अकरे तांकां भांगार मेळ्ळें. आनी उपरांत ती पिडेस्त जावन ती मरणाच्या रिस्केर आसली. तिका देवान वांसयलें. देखून ती हांगासर येवन साक्ष दिता.
दिता. मोगाच्यानो सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करतना आमच्या जिवितांत वर्ते अजापान विजमेता करता खंडीत जावन आमकां संवसारी फायदे आसात, पूण मोगाच्यानो त्या फायद्यांतय मात्र रावचे नाका आमी. सोमी आसा तशें ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन ताचें आराधन आमी करया. मात न्ही देवाच्या मोगान बरोवन एकामेकाची सेवा करया. तितल्यारी आमी रावचें नाका. मोगाच्यानो सर्वेस्पर देवच आमचें सर्वस्व जावं दी. सर्वेस्पर देवच आमच्या द्वारे वावरतलो. ह्या वेळार मोगाच्यानो जायते अडखळे आमकां आमच्या जिवितांत येतल्यो. वय देंवसार सैतान जायते तरांचे अडखळे आमकां हाडटलो. वय वायट संवय आमच्या जिवितांत ते रिगल्या जाल्यार ते आमकां वायट संवय सोडूंक बारीक कस जाता. त्या वेळार मोगाच्यानो देंवसारा सैतानाक आमी आड रावचे आनी फरमायजे आमचे तान पयस सरोंक आनी सोमयाक आमी कालजायजे. सोमयाचे एकवटांत वय आमी मोगाच्यानो खंडीत जावन सुवार्ता परगट करतले. सोमयाच्या सुवार्तेक उजवाडाक आमी साक्षी जातले. येसविडी सभा तांची 150 जुबल्यो आचारता. हे जुबलेवाचें वर्स जावन आसा. दे आर सेलिब्रेटींग 150th year of their existence. We call it sesquicentennial Jubilee celebration. 150 years. त्या वेळार येसविडी सभेचो विशय जावन आसा नियाळाचो सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. हेंच मोगाच्यानो आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. दोळे धांपून नियाळ करया. सर्वांक सर सुवातेर आमी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. सर पदवीधरा सक्तेवन देवा, तुज्या भुरग्यांक आमकां भावार्थ असो उजवाड दिलाय. ह्या संवसारांत असलो काळोख आमचे वयर जैत व्हरूंक नजो. आमच्या जिवितांतलो काळोख सगळो पयसरा जाय म्हणून समिया जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां साल्वासांव दिलाय. वय सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्लें साल्वासांव आमी अनुभव करूंक परिपूर्ण तरान संपूर्ण तरान तूं आमकां तें फावो कर. आनी तशेंच हेरांनी हें साल्वासांव जोडिचें. हेरांनी तुज्या दैवीक सर्गीच्या जेवणांत भागीदार जायचें. हेरांकी समिया जेजू क्रिस्त थंय सासणीक जिवीत मेळाशें. आमी ती सुवार्ता परगट करूं. खंय गेल्यार लज नासतना आमी क्रिस्ताचें म्हणून परगट उसारूंक आनी हेरांक समिया जेजू क्रिस्त थंय ओडूंक आकर्शीत करूंक आमकां फावो कर. सगळ्या संवसारभर वावर करच्या मिशनरी खातीर, सुवार्ता परगटणारा खातीर आनी विशेश जावन येसविडी सभेच्या याजकां आनी रिलिजियसां पासून, येसविडी दैवीक शब्दाच्या मेळाच्या सर याजकां पासून रिलिजियस पासून आमी मागता. बापा, आमचें जिवीत तुका मानवालें जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाच्यान तुमच्या सांगता हो वेळ करसूंक म्हाका वर्तो संतोष देवानच म्हाका हें भाग फावो करचें. हांव तुमकां पळोवंक शकना तरी हांव जाणा तुमी म्हाका पळोवन आसात आनी देवाचें उतर तुमच्या काळजांत तें रोमोन आसा. थंयसर तुमी आपुरबायन धन दिरवें तें आपुरबायन तुमी राखोवन व्हेल्ल्या बरी हें देवाचें उतर तुमच्या काळजांत राखोवन व्हरा आनी तें देवाचें उतर तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समाजांत तें प्रभाव घालून दी. सगळ्यांकी समयाची सुवार्ता ती परगट जावं दी. मोगाच्यानो कोणायकी म्हाका वय संपर्क करूंक आसल्यार हांगासर सगळा म्हजे फोन नंबर आसा, हांगासर ईमेलय आसा आनी हांगासर आमची वेबसायट आसा दिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरची. केदाळे येया मोगाच्यानो. तुमकां केदाळे स्वागत आसता. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार 5 दीस हांगासर विनवणी घालून आसता. सकाळीं 9:30 वरां तावन 1 वरां पर्यंत सदांय हांगासर ते 5 दिसा दनपरां 12 वरांचेर मिसाचें बलिदान आसता. तुमच्या इगर्जीन तुमकां सकाळीं मिसाचें बलिदान सुकल्यार तुमी दैवी कॉल रितर मंदिरां येवयेत. 12 वरार मिसाचें बलिदान आसा. एका वरार कोण आसल्यार हांगासर सगळ्यांकी जेवण आसा. आनी शुक्राराच्या दिसा सकाळीं शनवाराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन सांजे 3 वरां पर्यंत हर एका शनवारा हांगासर रेतेर आसा. आनी 3 वरां उपरांत पाद्र्यापांक वैयक्तीक तरांनी मेळयेत. शनवाराच्या दिसा 11 वरांचेर हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. हांगासर जाय तितलीं रुमां आसा, जाय तितलीं कुडां आसात मोगाच्यानो. वय हप्त्याची रेतेर करून की तुमी येवयेत. ह्या वेबसायटीचेर गेल्यार केदाळा खंयची रेतेर आसा संपूर्ण विवर आसा. त्या प्रमाणे तुमी येया आनी सांगाता मेळोन मोगाच्यानो समयाची सुवार्ता आमी जियेवया आनी परगटया. तुमकां समेस्तांक देव आशिर्वादांनी भरून दी. दिव्यवाणी.